नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका खोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करताच सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो. कटमगाव दादाक लागून आयआयटीक नाका म्हणप हे गोंया खातीर दुर्भाग्य, सांगता मुख्यमंत्री. आयआयटीक विरोध करतल्यांची आपल्याक समजना मानसिकताय, मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. लोड वाडोवन आयिल्ली लायटीची बिलां जाली रद्द. वीज खात्यान ही सगळी बिलां सारखी करपाक केल्या सुरवात. गिरायकांक नवी बिलां करतले जारी, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर. गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर रेंट गाडयांच्या वेवसायाची कागाळी परतून एक फावट मुखार. गोंयांत एआय कॅमेऱ्यांचे प्रकल्प तात्पुरते धुकल्ल्यात फुडें. आता 15 जुलय सावन लायतले चालीक, सांगता मंत्री मावी. कारापूरच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पात बांदिल्ल्या राखणेवंटीचो विशय पावला मुंबय उच्च न्यायालयात. बुधवारा जातली पयली सुनावणी. फाटल्या 87 दिसां सावन सुरू आसा थळाव्यांचें आंदोलन. साळगांवच्या पेट्रोल पंपावेल्या पेट्रोलांत जाला उदक मिक्स. लोकांनी उक्तायलो दुबाव. पेट्रोल भरून गाडयो मदींच बंद पडिल्ल्यान लोकांनी उक्तायल्ली तिडक. आणि फाटल्या 24 वरांत राज्यांत कांय कडेन चड जाल्यार कांय कडेन कमी पावसाची जाल्यार नोंद. हवामान खात्यान राज्यांत 30 जून ते 1 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट जाल्यार 2 ते 6 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट केला जारी. आता खबरो विस्तारान. आयआयटीक विरोध कित्याक करतात ते आपल्याक समजना. विरोध करतल्यांची मानसिकताय आपल्याक कळना. आमी कटमगाव दादाक मान दितात, पूण फक्त तांकां लागून आयआयटी नाका म्हणप हें गोंया खातीर दुर्भाग्य थारतलें, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें. जाल्यार सरकाराच्या जमनीर आयआयटी जाता. कटमगाव दादाच्या सुवातेक आमी हात लायनात, अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. पळयात. लोक आयआयटीक विरोध कित्याक करतात ते आपल्याक समजना. फर्मागुडेर कटमगाव दादाक लागून आयआयटीक नाका म्हणप हें गोंया खातीर दुर्भाग्य, अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. मुख्यमंत्र्याच्या ह्या विधानाचेर आतां फुडें कितें बोवाळ जातलो हें पळोवपा सारकें आसतलें. आयकात मुख्यमंत्र्याचें तें विधान. आयआयटीक विरोध करता तेंची मेंटेलिटी कितें आसतली ही म्हाका कळना. म्हणजे म्हाका दिसता की इंटलेक्च्युअल लोकांनी थोडोसो विचार करपाक जाय की हय की आमी म्हणटा की कटमगावच्या दादा आमी कटमगावच्या दादाक पांया पडटा, बट तेज्या खातीर आमी आयआयटी नाका म्हणप म्हणजे हें दुर्भाग्य आसा गोंयचें खरें म्हणजे तशें पळोवप वचत जाल्यार. आनी आयआयटी सारकेलो इतको जेन्ना आमी गोवोरमेंटाच्या स्वताच्या लँडार इंडस्ट्री पीपल शूड ऑल्सो कम फॉरवर्ड, कारण हे फ्युचर गोंयचें भविश्य हे हातूंतल्यान आसा. फाल्यां सकाळी गोंयचे भुरगे तर आमच्या आयआयटींतल्यान पास आवट जातले, ते यंग एंटरप्रिनर जाता आसतना आमकां दिसतले. म्हणून आमकां सातत्यान दिसता की हांव तेतून चड उलयना, सहज म्हज्या तकलेंत उलयता विशय आयलो. फर्मागुडेर सरकाराच्या जमनीर आयआयटी येता. कटमगाव दादाच्या सुवातेक आमी हात लायनात, अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. जो मनीस मार्किंग दाखयता तो एका शाळेंतलो MTS. आयआयटी प्रोफेसरा कडेन ताका बसयात आनी ताका प्रस्न विचारात, अशी चाप सुदिनान आयआयटी विशयाचेर पत्रकारांक दिली. आयकात. जो प्रश्न आसा तो आमचो कटमगाळ ह्या विशयाचेर. म्हाका दिसता हांगा आमी हात लायना, ताका मात्तूय हात लायना. आनी आमची आयआयटीची जी जमीन आसा ती अप टू ITI म्हणून आमचे म्हणजे पयलींचें आसा. आतां जें आयआयटीचें हॉस्टेल आसा त्या हॉस्टेलांत एकूण ITI आसा, त्या लेवलाक ती आयआयटी येता. हाजे फुडें मुखार वचना ती आयआयटी. सो लोकांनी हेचेर विचार विनिमय करपाक जाय. कोण तरी कितें सांगता म्हणून कितें करपाक जायना. मुख्यमंत्र्यानूय आज सुतोवच केला सगळ्यांनी ह्या मोठ्या प्रोजेक्टाक हातभार लावचो म्हणून. मार्किंग नीस दाखयता ते लोक कितें सर ते मार्किंग नीस घातल्या म्हणून दाखयता ते भायले तांचे जागे भायले नीस दाखयता ते. तितले पर्यंत देव मनीस ते कोण कितें दाखयता पळय ताका अर्थ ना. ही इज वन MTS इन वन स्कूल. त्याचे वर तुम्ही बसा आनी ताचे कडेन प्रश्न IIT प्रोफेसरा म्हळ्यार बसया ताका आनी ताका आन्सर क्वेश्चन्स विचारा. ओपोज करपाक प्रश्नूच ना. हो गव्हर्मेंटाच्या जाग्यान IIT येता. प्रोटेस्ट हो सगळ्याकडे आसता. आज प्रोटेस्ट सगळे कडेन जालो न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीश.
राज्यातल्या वीज गिरायकांक मोडली थाकाय. कितलेशेच म्हयने चालू आशिल्ल्या चुकीच्या वीज बिलांविशीं सरकारान निमाणे कडेन पुष्टी केल्या. जायते गिरायकांकडल्यान अतिरिक्त लोड शुल्क आनी दंड चुकीचे शुल्क घेतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान स्वता मान्य केला. आतां मेरेन लाखांनी वीज बिलां दुरुस्त केल्यात आनी गिरायकांकडल्यान एकठांय केल्ली अतिरिक्त रक्कम फुडल्या वीज बिलांत समायोजीत करतले अशें तांणी आश्वासन दिलां. पळयात. सगळ्यांक येवकार. आज मुद्दाम तुमकां पत्रकार परिशदे आपोवपाचो म्हणजे जे एश्युरन्स माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिले ते गव्हर्मेंटान फुलफील करपाचो प्रयत्न केला आनी हो फुलफील करता आसतना जी लोड प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी जाका लागून खूब लोकांची बिलां वाडली आनी ही बिलां सादारण नोव्हेंबर टू आज पर्यंत अशे जवळ जवळ 8 म्हयने नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय म्हणजे जवळ जवळ 8 म्हयने ही सगळी बिलां आमी सारकी करपाक लागले आनी आज पर्यंत म्हज्या म्हायती प्रमाणे 7.5 लाख बील आमी सगळी सारकी करून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केला. हातूंतय खंय चुको आसा कितेंय आसा जाल्यार लोकांनी आमच्या त्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियरा कडेन एप्रोच जावचें. तांच्या माध्यमांतल्यान उरिल्ले कितेंय प्रॉब्लेम्स जाता ते सुटावे करपाचो प्रयत्न आमचे सगळे इंजिनियर्स अंडर द चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सगळें काम फुडल्या एका वर्सा भितर आमी कंप्लीट करतले. आतां तुमी म्हणटले इतलो टायम कित्याक जाय म्हणून. इतलो टायम जाय तो वेगळ्यो गोश्टी घडत गेल्यो आनी वेगळ्यो गोश्टी घडत आसतना ज्यो जुन्यो गोश्टी आसतात त्यो कोणीच पळोवपाचो प्रयत्न करूना. म्हणजे हेच सरकार न्हय, आज जवळ जवळ 10-12 सरकारां जालीं. 10-12 सरकाराच्या हातूंत सुद्दां खूब त्रुटी आशिल्ल्यो त्यो त्रुटी सुद्दां सोदून काडपाचो प्रयत्न आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी डिपार्टमेंट माध्यमांतल्यान जाला. तरी आसतना हांव अशें म्हणना मनीस चुकतात, मनशाच्यो चुको जातात, पण हे चुको सुदारपाचें काम हे टॅक्निकल डिपार्टमेंटूच करूं शकता आनी त्या खातीर आमी जरी खुर्चेर बसले सगळें काम हे टॅक्निकल डिपार्टमेंटा मार्फतूच जाता हे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. आंदोलन एक करचेंच त्या बद्दल दुबाव ना, पूण सकारात्मक गोश्टी आंदोलनात जर आयल्यो आसत जाल्यार बऱ्यो गोश्टी समाजा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न डिपार्टमेंट करता, डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर करता. पूण आंदोलन जर कित्याय असलें जाल्यार मागीर ताका वेगळें वळण लागता. आनी जे एश्युरन्स मुख्यमंत्र्यान दिल्लें की आपूण ह्या म्हयन्याच्या पयलीं हें सगळें करून दिता ते एश्युरन्स आमी फुलफील केले आसा. हें पयली गोश्ट आसा. आनी हे एश्युरन्स फुलफील करतना हांव म्हणना खूब दिलासो मेळ्ळो, पूण जांच्या कोणाक दिलासो मेळ्ळा तांकां योग्य रितीन तो दिलासो दिला गेला. प्रत्येकाचें बील सारकें करून जे पयशे तांणी एक्स्ट्रा पे केल्या ते सगळे पयशे एक्स्ट्रा लोडा खातीर पयशे केल्या किंवा फायन भरल्या ते सगळे लोडांतल्यान आनी बिलांतल्यान तांचे एडजस्ट जातले. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे हो जो excess demand and excess energy charges levied on consumers for failure to enhance their sanction load. The excess demand charges and excess energy charges जे LT कंझ्युमर 2009 नोव्हेंबर 25 ते आज पर्यंत हे आमी विथड्रॉ केल्ले आसा आनी तांकां परत एकदां नवी बिलां दिवन सगळो जो एक्स्ट्रा पेमेंट तांचो जाला तो तातूंत आमी एडजस्ट केला. गोंयांतल्या बेकायदेशीर रेंट बायक आनी रेंट कार वेवसायाचेर सरकार गंभीर जावपाक लागिल्ल्याचें मुखार आयलां. दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी परवानो नासतना चलपी वेवसायांचेर येरादारी मंत्री माविन गोदिनान व्हडलें विधान केलां. तेच बरोबर डिजिटल टॅक्सी धोरणा संबंधी वेंचणुके आदी कसलोच कठीण निर्णय घेवचो ना अशें तांणी स्पश्ट केलां. पळयात पुराय बातमी.
गोंयच्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर रेंट बायक आनी रेंट कार वेवसायांचे कागाळी परतून एक फावट मुखार आयला. मांद्रेचे आमदार जी दारोलकारान येरादारी मंत्री माविन गुदिनोक मेळून नवे परवाने दिवप बंद केल्यार हे वेवसाय कशे चलतात असोय प्रस्न मांडिल्ल्याचो उल्लेख मंत्र्यान केलो. अशे बेकायदेशीर वेवसाय मांद्रे मतदारसंघात 100% चलतात असोय दावो ताणें केल्लो. हाजेर प्रतिक्रिया दितना येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन ह्या गंभीर विशयाचेर चर्चा करपा खातीर 6 जुलय 2024 दिसा संबंधीत खात्याची संयुक्त बसका आपयल्या अशी माहिती दिली. पर्यटक अपघातांच्या वाडट्या घडणुका वांगडाच बेकायदेशीर भाड्याच्या वेवसायाचेरूय हे बसकेत सविस्तर चर्चा जातली अशेंय ताणें सांगलें. 6 तारखेर हांवें स्पेशल मिटींग आपयलां विथ माय एंटायर डिपार्टमेंट कितें करपाचें तें आनी कितें करपा मेळटा तें कायदेशीर करपा जाय. कितें बेश्टें नीजक रिएक्शन घेयलें म्हूण जायना. चडशे एक्सिडेंट जाता बिकॉज ऑफ द ट्युरिस्ट हू आर मोस्ट ऑफ द टायम ड्रंक आनी थोड्यां कडेन लायसन्स आसना. खंयची मेकॅनिझम घालपाची, कशें कंट्रोल करपाची, रेंट कार दिवपाचें कांय ना. आमी बॅन केल्लें, तूं जाणा हांवेंच बॅन केल्लें. गेल्या 2 वर्सां एकूय आमी न्यू लायसन्स दिवना. तरी आसतना फ्रँचायजी करून एक ट्रीक खेळून तेणी थोड्योश्यो दिल्यो, तेंय मागीर आमी STA बंद केलें. आतां थोड्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिलां ना दिवपा जाय, आमचे यूथ अनएम्प्लॉयड आहा. सो ते आमी ते दिसा ठरयतले. डिसिजन कांय चेंज जावपा ना. थोड्यांची मागणी आसा रेंट बायक. आमचे यूथ चडशे कोस्टल बेल्टां इल्लिगली चलयता म्हूण. लायक फॉर एग्जाम्पल दे इज डिमांड फ्रॉम मांद्रे MLA जीत. ही सेज 100% आमचे इल्लिगल चलताय. तूं लायसन्स दिना जाल्यार कशें लिगली चलयतले. गव्हर्मेंटाकूय रेवेन्यू ना पूण त्यो बायक भाडे मारता बायक्यो. सो वी हॅव टू रिव्यू ऑल दॅट. हांवें हे खातीर 6 जुलय सेक्रेटरिएटान मिटींग दवरला. आमी त्या विशयाचेर चर्चा करून डिसायड करून कितें आमी फुडाकार करता तुमकां सांगतलो. एवरी डिपार्टमेंट, एवरी सर्वीस इज ऑन द डिजिटल प्लॅटफॉर्म. पूण तुमकांय खबर आसा, जितली म्हाका खबर आहा तेज्याहून चड तुमकां खबर आहा. टॅक्सीवाले आमचे डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर वचपाक रेडीच ना. ते म्हणटा हें गोंयकार कोण, आमी गोंयकार, डिजिटल प्लॅटफॉर्म वचना. म्हणजे एक टायमा आमचे एक सेंट्रल प्रायम मिनिस्टरान म्हणलेलें तें गोवा के लोक अजीब है. हांव इतलेंच म्हणपाक शकता, आमचे लोक अजीब कडेन आसपाक शकता. सो वॉट टू डू? आय कॅनॉट फोर्स इट. सी, आय कॅन टेक अ हॉर्स टू द वॉटर. आय कॅनॉट आस्क इट टू ड्रिंक द वॉटर. तांकां कितले भाशेन संभाळून जावपाक ट्राय केले. आनी आतां एक हांव फ्रँकली सांगपाक सोदतां, इलेक्शन्स नेक्स्ट 6 months इलेक्शन वील बी देयर. वीच गव्हर्मेंट ऑफ द डे वील टेक any such harsh decision when elections are closed? So it will have to wait till the elections are over. So no election now, it has been hold. I am not saying it is on hold, but it is very difficult to take that decision because in view of we facing the electorate. गोंयांत अपघातांचो आंकडो उणो जाला असो दावो येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन केलो. अपघात प्रवण वाठारांत सुदारणा जाल्ल्यान आनी रस्तो सुरक्षेच्या समितीच्या निर्णयाक लागून हो सकारात्मक बदल जाला अशेंय ताणें सांगलें. सध्या राज्यभर रस्तो सुरक्षे विशीं जागृताय मोहीम सुरू आसा. त्या उपरांत 15 जुलय सावन AI कॅमेरे चालीक लागतले अशी माहिती मंत्र्यान दिली. ब्लॅक स्पॉट्स आमी खूब काम केलां. एक्सिडेंट रेट देंवला. एवरी स्टेट रोड सेफ्टी कावन्सील मिटींग आमी स्टेप घेयला, ब्लॅक स्पॉट काडला आनी कितलेच रेग्युलेशन चेंज केला. आतां आमी कॅमेराय घालपाचे आसा. हांवें तुमकां हेजे फुडेंय दिला, दोनापावल रोड कितले एक्सिडेंट जाताले. आतां एकूय जायना कित्याक कॅमेरा स्लो चलयता सगळे. सो आमी इम्पॉर्टंट जंक्शनाचेर सगळे कडेन गोंयान टू स्टार्ट वीथ 1 जुलय आमी आतां ऑपरेशनल करपाचें आसलें. हांवें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक सांगलां 1 जुलय करनाका आनी मातशी अवेरनस जायनी, कित्याक लोक मागीर म्हणपा नाका आमी सडनली केले म्हूण. सो 15 जुलय हांव सेट द डेडलायन. दॅट ऑल्सो वी वील बी डिसायडींग ऑन 6th केन्नासून स्टार्ट करपाचें, कशें स्टार्ट करपाचें. ऑलरेडी तेजेरूय म्हणपा लागले कॅमेरा नाका. हें हांव समजना. अरे यू डोंट वॉन्ट मॉनिटरींग, यू डोंट वॉन्ट पीपल टू फॉलो द रुल्स. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. खानापूरच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा खातीर 176 बार वन बांदिल्ले राखणेवंटीचो वाद आतां मुंबय उच्च न्यायालयात पावला. हे विशीं गोवा फाउंडेशनान दाखल केल्ले याचिकेचेर बुधवारा 1 जुलयाक सुनावणी जातली. मजगतीं थळाव्या लोकांनी प्रकल्पा आड सुरू केल्ल्या आंदोलनाक 87 दीस पुराय जाल्यात. 87th डे आसा आयज 30 जून 2026. कारापूर प्रोटेस्ट जाता. आमची जी फाल्यांची कोर्टान केस आसा, हायकोर्टान टू गोवा फाउंडेशन केस आसा, त्या हितून कितें आसा की जी कंपाउंड वॉल आसा विक्टर प्रायवेट लिमिटेड
म्हटल्यार हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा त्यांची 176/1 हितून त्यांच्यानी इल्लिगल कंपाऊंड वॉल बांधलेली आसा. तेजी इन्स्पेक्शनूय केल्लेले आणि आमी पंचायतीक सांगलेले की त्यांच्यानी तांकां परमिशन दिवंक जायना बिकॉज देर इज नो प्रोविजन इन गोवा पंचायत राज एक्ट ज्या हितून ती इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन कंपाऊंड वॉलाचेर रेग्युलरायज करपाक सोदता. सो त्या खातीर आमी हायकोर्टान अपील केल्लेलें आसा बिकॉज त्या कंपनीन एप्लिकेशन केल्लेलें आसा पंचायतीक की तेंची रेग्युलरायज करूंक जाय म्हणून कंपाऊंड वॉल. आनी डेप्युटी टावन प्लॅनर बिचोलीम ह्यांनी तांकां टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर पास केल्लेली आसा रेग्युलरायजेशना खातीर. सो आमी ती चॅलेंज करपाक खातीर एप्लिकेशन केल्लेलें आसा हायकोर्टाक आनी फाल्यां तेजी फर्स्ट हियरींग आसा. सो आमी फाल्यांचो वेट करतले की 10-10:30 सुमार ती आमची हियरींग स्टार्ट जातली. सो तो रिजल्ट पळयतले कशें कितें जाता. फाटल्या फावटी तुमकां जे तेंच्यांनी मान्य केल्ले ते जाला काय जावना कुठलो जे तुमकां वाटो जे दिवपाचे आसता वाटो ज्यो आसल्यो मान्य केल्या ते 148/0 ह्या हितून पयलींच एप्रूव प्लॅन जो तेंचो आसलो त्या हितून 3 वाट्यो पयलींच ओपन आसलेल्यो पण तेंच्यांनी त्यो वाटो पयले ब्लॉक करून दिल्ल्यो. सो डेप्युटी कलेक्टराक जेन्ना मिटींग आमी पॉयंट आवट केलें की तेंचे ऑलरेडी तेंच्यांनी एप्रूव प्लॅनान 3 वाट्यो ओपन केल्लेल्यो आसा त्यो पयलीं ओपन करूंक जाय तेंच्यांनी आनी तेज्या भायर आमच्यो आनीक ज्यो 2 वाट्यो आसा त्यो 176च्या हितून येता. सो त्यो तेंच्यांनी जशें फुडलो प्रोसिजर वयतलो त्यो ओपन करूंक जाय तेंच्यांनी. म्हणजे पिटिशन तो बॉम्बे हायकोर्टाक न्हू? हय हितून पर्वरीम जो हायकोर्ट आसा त्या हितून आमचें पिटिशन घातलेलें आसा. साळगांवच्या एका पेट्रोल पंपावेल्या पेट्रोलांत उदक मिक्स जाल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायलो. गाडयेक पेट्रोल घाले उपरांत कांय अंतराचेर वचून गाडी बंद पडली. उपरांत मेकॅनिका कडेन व्हेल्यार पेट्रोलांत उदक मिक्स केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हे प्रकरणाक लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. पळयात. साळगांवां एका पेट्रोल पंपाचेर गाडयांनी उदक मिक्स आशिल्ले पेट्रोल घातिल्ल्यान बोळा पडलो. गाडयांनी पेट्रोल घातले उपरांत कांय अंतराचेर गेले उपरांत गाडयो अचकीत बंद पडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. अशें उदक मिक्स जाल्ले पेट्रोल सुमार 5 ते 7 गाडयांनी घातिल्ले. सगळ्यो गाडयो बंद पडिल्ल्यान परतून संबंधीत पेट्रोल पंपाचेर गाडयो हाडल्यो. हम लोगों ने आया था इधर तो पेट्रोल थोड़ा पानी मिक्स था हमने गाड़ी बंद पड़ा तो हम लोगों ने काम किया है और भी सर ने डाल के दिया है पेट्रोल. ओनर ने कॉपरेट किया है. हाँ किया है कोऑर्डिनेट किया है. हांव सालिगांव गेल्लो. सालिगांव मातशें काम आसलें म्हणून तेन्ना म्हाजी गाडी पेट्रोल कमी आसलें म्हणून थंय लागीं आमकां सर्कला कडेन पेट्रोल पंप आसलें ऑयल इंडियन ऑयलचे. सो थंय गेल्लो आनी थंय पेट्रोल घातलें आनी कित्याक म्हाजें ऑलमोस्ट सोंपपाक गेल्लें पेट्रोल. सो 3.5 लिटर 350 रुपयाचें पेट्रोल घातलेलें आनी थंयच्यान भायर सरलो आनी मातशें फुडें वचून म्हाजी गाडी बंद पडली. गाडी बंद पडले म्हाका कळना नासलें कितें जालें म्हणून हांव दुखलून तशेंच फुडें मागीर मेकॅनिका कडेन व्हेलें. मेकॅनिका कडेन पयलें जाल्यार ऑलरेडी खूब जाणां लोक आसलीं. म्हाका खबर ना कितें जालें तें पण मागीर गाडी हुसपून पयली. मागीर एकट्यान सांगलें की पेट्रोल चॅक कर कित्याक 4 जाणांचें ऑलरेडी पेट्रोल आसून पेट्रोल ना पण उदीक कंय येतालें. सो त्या डावटा खातीर हांवूय मागीर पेट्रोल ओपन करून लायलें आनी म्हाजी गाडी फूल मागीर तेणी गाडी ओपन केली. टाकी बी सगळें पयलें जाल्यार भितर ऑलमोस्ट म्हाजे जितले सगळे पेट्रोल घातलेले हांवें 350 रुपयाचे भितले लायक 3.4 लिटर 3.2 लिटर आहले ते सगळे म्हाजे पेट्रोलान उदीक आहले. सो हे म्हाजे ते वयले उरलेले पेट्रोल भितरले आहले ते आनी हे सकयले सगळे उदक. तशें म्हाजी आनी एक 2 लिटराची बॉटल कशी आहा ती सुद्दां फूल उदकाचीच भरलेली आहा. मजगती पेट्रोल पंपाच्या धन्यान मेकॅनिकाक हाडून सगळ्या गाडयांचे पेट्रोल काढून तांच्यो गाडयो दुरुस्त करून दिल्यो. तशेंच तांकां दुसरे पेट्रोल घालून दिले अशें पेट्रोल पंपाचो धनी विल्बर टिकलो हांणी सांगलें. आमी 7 पंप उगडटात. पयले आमी सॅम्पलिंग काडटात टेस्टिंग ओके 1 लिटर काडटात पळोवपाक आनी मागीर डावट कितें आसल्यार सुबेज काडटात. म्हण कितें जालें कांय ना सॅम्पलिंग आसा आमचे कडेन भितर अजुनूय आनी ऑटोमेशनान आमकां तें वॉटर लेवल आसा ते आमी चॅक करतात. ती 0 आसा. तिनी टांक्यो आहा 2 पेट्रोलाची डिझलाची शोईंग 0 नो वॉटर लेवल. प्लस मागीर 7 चालू केलो डिलिव्हरी चालू केली घालपाक. आय थिंक आफ्टर 8:30 सुमार 9:30 कस्टमर रिटर्न आयले कंप्लेन करून की आमच्यो गाडयो बंद पडटा म्हणून आनी चडश्यो न्हय मोटरसायकली कित्याक आमी मोटरसायकली मरे वयर घेतात तुका हांगा ह्या पंपाचेर फाटल्यान ऑल मोटरसायकल हांगा येतात आनी गाडयो हांगा येतात. मस्त गाडयो 2-3 कितें गाडयो घातल्या सगल्यो मोटरसायकली फाटल्यान कंप्लेनी येवंक लागल्यो की बाबा आमची गाडी बंद पडल्या आनी बंद पडटा म्हणून ते मेकॅनिका अशें गेले तांकां गमन आयलें की उदक आयलां म्हण टाकयान उदक आसा
आतां आमी सगळ्यांनी चॅक केलें 7 तेन्ना कांय ना, सगळें 0 दाखयतालें. ओके, आनी आतां आमी चॅक केलें पोतून आफ्टर द कंप्लेन कमिंग, मागीर तो लेवल स्लो वाडूंक लागलो अंडरग्रावंड. आतां अंडरग्रावंडूच जावंक जाय, कित्याक नाल्यार उदक वयरसान वचना, कितें सगळें सील आसा आनी लेवल वाडोंक लागलो. म्हणून हांवें कितें केलें, तांकां सांगलें, हांव घरा आसलो परवरी, आयलो, हांवें येता म्हणलें, डोंट वरी, तुमी कस्टम मॅकॅनीक हाड म्हणलें, तांकां हेल्प करा, तांचे पेट्रोल काडा, नितो करा, कार्बोरेटर बी कितें नितो करा आनी पेट्रोल रिप्लेस करा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीना मांद्रेकर. गोंयांत पावसाची तीव्रता चालूच आसा. फाटल्या 24 वरांत कितल्याशाच वाठारांनी मध्यम ते नेटान पावस पडिल्ल्याचें नोंद जाला. सगळ्यांत चड पावस मडगांव 126.1 मिलीमीटर आनी सांखळे 118.4 मिलीमीटर जाल्यार सगळ्यांत कमी दाबोळे 46.6 मिलीमीटर पडलो. मजगतीं हवामान खात्यान राज्यांत 30 जून ते 1 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला, जाल्यार 2 जुलय ते 6 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. कांय वाठारांनी 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें मारून बोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास उक्तायला. गोंयांत जे तरेन उत्पादन चलता ते पळयलें जाल्यार फुडाराक गोंय उत्पादन क्षेत्रांतलें मुखेल केंद्र म्हळ्यारूच मुखेल मॅन्युफॅक्चरींग पावर हब जातलें अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. वर्ल्ड MSME डे कार्यावळींत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. आयकात. Economy, it is a hub for the innovation and emerging as a manufacturing service for the powerhouse. आम्ही ज्या पद्धतीत वेगवेगळे मॅन्युफॅक्चरिंग हांगासर जावपाक लागला, निश्चितच खात्री आसा की इन फ्युचर गोंय हे खूप बऱ्या पद्धतीचो एक मॅन्युफॅक्चरिंग पावर हाऊस सुद्धा जावपाक शकता. म्हणजे शिप बिल्डिंग पासून ते आम्ही पळयता की मरीन क्लस्टर जेन्ना गोंयांत एस्टाब्लीश जालो, अशा पद्धतीच्या बाकीच्या सगळ्या एका बूस्ट आम्ही दिवपाक शकले. बट उद्यम पोर्टल PMEGP हातूंतल्यान MSMEक आनीक बूस्ट दिवपाचें काम सातत्यान आमच्या सरकारान केलां. आणि आताच म्हणजे इंडस्ट्रीज मिनिस्टरांचे सांगलें की मोर दॅन 90,000 इट इज 91,000 MSMEs ज्यो हांगासर रजिस्टर जाला, भितरल्यो 98% इज मायक्रो एंटरप्रिनर्स आसात, स्मॉल मायक्रो एंटरप्रिनर्स तेंच्यांनी सुरवात केल्या आनी वुमन एंटरप्रिनर्स आसात, बारीक बारीक आपल्यो एंटरप्रिनरशीप तेंच्यांनी दाखोवन दिल्या. हे बी आमी पळयलां. आनी सातत्यान गोंयच्या इकॉनॉमीक तशें पळोवंक वचत जाल्यार इतल्या बीग इंडस्ट्रीज सपोर्ट करता अशें ना, तर गोंयची इकॉनॉमी जी आसा ही ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ऑर्डिनरी म्हणजे MSME हातूंतल्यानय बी जे आमी पळयता की आमचो लोकल ट्रेडर आसतलो, टुरिजम एंटरप्रिनर्स आसतलो, वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतलो, आर्टिजन्स आसतलो, टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप आसतलो, फूड प्रोसेसर आसतलो, सर्वीस प्रोवायडर आसतलो किंवा विलेज बेस्ड एंटरप्रिनर्स आसतलो. म्हणून हांवें म्हटलें की गांवांत काम करपी एखादो कुंभार सुद्दां जो आसा पयलीं तो इज एन एंटरप्रिनर. बट आतां पर्यंतच्या पयलींच्या सरकारांनी तेजे कडेन एंटरप्रिनर म्हणून केन्ना पळोवंक नाशिल्लो, ताका ती एंटरप्रिनरशीप येवंक नाशिल्ली. बट आतां येवपाक लागला, ताका रजिस्ट्रेशन मेळ्ळां, ताकाय दिसता हय आय एम ऑल्सो द इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणटा तो. कळंगूट ट्रॅफिक सेलान टिंटेड ग्लास आशिल्ल्या गाडयांचेर कारवाय केल्या. तांणी राबयल्ल्या खासा मोहिमे खाला ट्रॅफिक सेलान 1 जानेवारा सावन आतां मेरेन टिंटेड ग्लास आशिल्ल्या 392 वाहनां आड गुन्यांव नोंद केल्ल्याचें कळटा. गाडयांच्या ग्लासाचेर काळ्या फिल्म्सांचो वापर करचो न्हय. रस्तो सुरक्षे खातीर सगळ्यांनी येरादारी नेम पाळचे अशें आवाहन प्रशासनान वाहन चालकांक केलां. गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान हणजूण वाठारांत चलपी बनावट कॉल सेंटराचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेंत गुन्यांव फाट्यान 15 जाणांक अटक केली. ह्या बनावट कॉल सेंटरांत वापरिल्ले लॅपटॉप, मोबायल, चार्जर आनी हेर इलेक्ट्रॉनिक सामान पुलिसांनी जप्त केला. तशेंच दुबावित आरोपींक 6 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. 6 days police custody. 6 days police custody म्हणले 19 ऑफ तो कितके दीस नो 6 दीस. येस. कलांगूट वाठारांत तशेंच अंजुना वाठारांत काल सोमारा दिसा 29 तारखेक मेजर 2 रेड्स ज्यो आसा, मेजर रेड्स आसा त्यो कंडक्ट करपाक आयल्यो. ह्यो रेड्स ज्यो आसा त्यो कलांगूट पुलीस तशेंच अंजुना पुलीस हांच्यांनी पर्टिक्युलरली आपल्या एरियांनी केल्ल्यो. आनी ह्याच दरम्यान कलांगूट वाठारांत तशेंच अंजुना वाठारांचे फेक अथवा इलिगल जे कॉल सेंटर्स चलताले, हे कॉल सेंटर्स जे आसा ते बस्ट करपाक आयले. ह्या वेळार कलांगूटच्यान
19 जाणांक कलंगूट पुलिसां कडल्यान अरेस्ट करपाक आयली, तर अंजूंच्यान 15 जाणांक अरेस्ट करपाक आयली आणि तशेंच त्यांच्या बरोबर जे मोबाईल फोन्स आणि जे लॅपटॉप्स बाकीचे कितें सामान आशिल्ले ते सुद्धा जप्त करपाक आयले. आयज जेन्ना अरेस्ट करून कलंगूटची 19 जाण आणि अंजूंचे जेन्ना 15 जाणांका दोगांकूय म्हापशेच्या GMFC कोर्टान रिमांडा खातीर हाडलो, तेन्ना कोर्टान जे आसा ते दोन्ही एक्यूज रॅकेट्स जे आसात, हे कॉल सेंटरान आशिल्ले दोन्ही रॅकेट्स आसात, हांकां 6 दिसांचो जो आसा तो रिमांड दिलेलो आसा. जी सुडान 35 कोटी खर्च करून बांदिल्ले स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भाड्यान दिवपाच्या प्रस्तावाक लागून राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. गोंयच्या तरणाट्यां खातीर, शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर थळावे फुटबॉल क्लब तशेंच खेळा संघटनां खातीर बांदिल्ली ही सुविधा ताचो वेवसायीकरण जावचो न्हय अशी मागणी आसा. मजगतीं येवपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर विरोधी युती संबंधी चालना सुरू जाल्यात. 5 जुलयाक काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर परत येतकीच युती संबंधी चर्चा सुरू जातली अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. म्हणणें इतलेंच आहा की जी सुद्दां स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जो करता हो बरोच करता, वायट न्ही, पूण स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर करतकर तो काडून एक जर पार्टीक दिवंक गेले, एक प्रायवेट पार्टीक दिले, वो ते स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चराचे सरभोंवतणी जोडपाक सोडले प्रायवेट पार्टीक दिवन लॉंग लिजाक 10 वर्सांचे, जाल्यार आमच्या एक्च्युअल फुटबॉलाक वो आमच्या स्पोर्ट्सान, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या क्लबांक, आमचे गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक हाका कांय फायदो जावचो ना. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम दिल्लो आहा तांणी, ऑलरेडी तो दिलो, आतां बरो डेव्हलप करप आनी तो काडून दुसऱ्यांक दिवप, हें अशें कित्याक करतात? वी आर नॉट क्रिएटिंग चॅम्पियन्स, वी आर नॉट युजींग द इन्फ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट चॅम्पियन्स. आवर स्पोर्ट्स पॉलिसी इज बेस्ड ऑन रेव्हेन्यू. कितले आमी जोड जाता ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर हो आमी फोकस करता. इलेक्शनाच्या दिसांनी खंयचीच लीज करप म्हणल्यार कितें तरी हाजेर गिव एंड टेक आसा आनी इलेक्शन फंड तयार करप हो लोक भितात. दे आर क्रिएटिंग गुड स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, नथिंग रॉंग अबाउट दॅट, बट लिजिंग आउट टू प्रायवेट इंडिव्हिज्युअल्स अँड नॉट गिविंग अ चान्स टू लोकल स्पोर्ट्समॅन, लोकल प्लेयर्स, लोकल स्टुडंट्स, लोकल स्कूल्स, लोकल क्लब्स अँड लोकल फुटबॉल असोसिएशन इज रॉंग. आनी हें कितें आसा तें सरकारान बेगीच्या बेगीन क्लॅरिफाय करचें, ना जाल्यार सरकाराक हाजेर आमी we will expose the government and we will have to escalate the issue. Alliance जे तांचे बरोबर ना तांकां ती लेटर बरोवप न्ही तें. म्हाका कितें आहा, आमी ऑलरेडी आसात न्ही ताचे बरोबर, की तांचे डेस्क इन्चार्जान म्हणिल्लें की एक कमिटी काडटली आनी ती कमिटी आमचे कडेन उलयतली 30 तारखे पयलीं म्हणून. आज 30 तारीख जाली, अजून मेरेन कमिटी अशी म्हाका कोणें उलोवंक येवंक ना. पूण गिरीश बाबान म्हाका एक मेसेज घाल्ली की आपूण तामिळनाडू वता आनी 5 तारखेक येवन आमी उलोवया म्हणून. हांवें ताका बरें म्हणटा. एक आमी चिंतपाक जाय की इलेक्शन ह्या वर्सा आहा, कितें जावंक जाय तें ह्यात बेगीन जावंक जाय. आमी जें कितें करपाक जाय ओपोजिशन पार्टी म्हणून, गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून, तें आमी कामाक लागिल्ले आहा. इलेक्शन झगडपाक आमची तयारी करून वतले, पूण हातून सगळे लेवलाचेर म्हणल्यार डेटा एनालायज करून खरें ट्रॅक्शन खंय आसा ती पळोवन थंय आमी पांय घालतले. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.